वाचपाक सदांच आमकां देवाचो ताळो आमच्या जिवितान आयकून ती उतरां आमकां कितें सांगतात तें समजून भावार्थान फुडें वचूंक म्हूण आमकां आपयतात. बरेच फावट ह्या संवसारी जिवितान आमी जियेतना देवाचो ताळो आमकां आयकूंक म्हूण येना. आमी आमच्याच चिंतनांनी म्हूण आसता. टेन्शन्स वरीच कोणाक ना म्हूण अशें ना. सगळ्यांच्या जिवितान टेन्शन्स वरीच म्हूण येतात. पूण जेन्ना भावार्थान आमी मागणें म्हूण करता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न म्हूण करता, सदांच तो आमकां राखता, सांबाळता आनी भावार्थान आमकां फुडें उजवाडान म्हूण हाडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात त्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर परबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान चोरून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सरांक सांगवार मारीक सगळ्या दिर्दांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची आग पेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र इस्तानांत साम्युएल न्हिदून आसलो. सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हटलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हटलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक पावट सर्वेस्परान म्हटलें, साम्युएल, साम्युएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतीपाळ केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. साम्युएल सर्वेस्पराक अजून वळखनासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे पावटी सर्वेस्परान साम्युएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हटलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें. आनी ताणें साम्युएलाक म्हटलें, चल, न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच साम्युएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचे सरशीं उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, साम्युएल, साम्युएल. साम्युएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. साम्युएल वाडत वेताना सर्वेस्पर ताचे सोबे आसलो. आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकलाक पडोवंक दिनासलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. म्हणुया, बापा, हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. आशयन आशयन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो आनी म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालून आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. योज्ञ आनी भेटवणी तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, हो पळय, हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां.
तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजो सुमतीचो हांव मोग करतां. जबाब. बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब. बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, मनशाची कूड पोजोडपणाक न्हय, पूण सोमयाक आनी सोमी कुडीक. देवान सोमयाक पुनर्जिवनपण केलो, तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जिवन कोत्तलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नोकलोत. सोमया कडेन एकवटात तो ताजे कडेन एकूच आत्मो जाता. पोजोडपणांतली कोडसरात मनीस कोत्ता तें हेर सोगलीं पातकां कुडी बायलीं, पूण पोजोडपण कोत्ता तो आपलेच कुडीचेर आड पातक कोत्ता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतिल्लो आनी तुमचे सवें तिकान करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नोकलोत. तुमी तुमचींच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यान. म्हणटोच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. आमकां मेजियास मुणगे देवान मागलोलो मेळ्ळा. कृपा आनी सोत ताचे वरवीं आयल्यात. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सांजो वापरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोगा शिश्यां सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेताना तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोगूय शिश जेजू फाटल्यान म्हूण गेले. तेन्ना वळून आनी आपणा फाटल्यान येता तें पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? आनी तांणी ताका जबाब दिलो, रबाय म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावता ती स्वात ताणें देखली. आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेचे सुमार 4 वाजलोली. जुआंवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले ते दोगांय भितरलो एकलो
आंद्रे नांवाचो सिमाव पेद्रूचो भाव असलो. दुसरे सकाळी आंद्रेन आपल्या भावा शिमावाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मसायास म्हणजे देवान मागलेलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमावाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं शिमाव जुवांवाचो पूत, ताका नांव घालचें आसा कैफस, म्हणजे खडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता, आयच्या वाचपां वरवीं सर्वेस्पोर देवाचो ताळो आमच्या जिवितान जो आमच्या लागीं उलयता तें समजून घेवंक म्हूण आयची वाचपां आमकां आपयतात. पयले वाचपान साम्युएलाच्या पयले पुस्तकान वयले वाचप जें घेतलेलें आसा तेचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करूंक लागता, सॅम्युएल खंय म्हूण न्हिदलेलो आसलो. देवाची आर्क पेट दवरलेली ते सुवातेर तो एके भाशेन न्हिदोन म्हूण आसलो. म्हणून जेन्ना देव ताचे लागीं उलयता पयले फावट ताका समजूंक म्हूण येना. आमी पूण जेन्ना आमच्या जिवितान जी पवित्र स्वाद जावन आसा थंय आमी आमचो वेळ सोरता, देवाचें उतर आमकां समजूंक म्हूण येता. पूण जेन्ना आमकां तें समजोना जायना, आमच्यान दुसरी मनशां जी पवित्र आपलें जिवीत म्हूण जियेतात तांच्याशी वचोन जेन्ना आमी तांकां सांगतात, ते आमकां मार्गदर्शन म्हूण दिता आनी त्या वरवीं देवाची उतरां आमकां समजूंक येतात. बरेच फावट आमच्या जिवितान आमी आमचे जिविताचो वेळ खंय म्हूण सोरता तेचेर आमी नियाळूंक म्हूण जाय. आमी मागणी करीत आसतना बरेच फावट ती स्वाद एक ऑल्टर म्हूण आसा तेचे मुखार आमी मागणी करता, पूण आमचो भावार्थ खंय जावन आसा. आमी मागणी करीत आसतना खरेंच भावार्थान विश्वासान मागणी करतना देव आमचे मदें आसा आनी तो आमची मागणी आयकता, ते वरवीं तो आमच्या लागीं उलयता म्हूण आमी भावार्थ दवरता. बरेच फावट देव उलयता पूण आमी आमच्या चिंतनांनी आसता म्हूण आमकां देवाचो ताळो आयकोंक म्हूण येना आनी त्या वरवीं आमी आमची वाट चुकता. देव उलयता आनी आमकां वाट दाखयता, पूण तरी पूण ती वाट आमच्यान दिश्टी पडना, कित्याक आमी संवसारी जिविताचेर आमची नदर पडलेली म्हूण आसता. संवसारी जिविता फाटल्यान जेन्ना आमी धांवता आनी वेता आमकां देव दाखयता ती वाट खरेंच कठीण म्हूण दिश्टी पडटा. पूण जेन्ना आमी भावार्थ विश्वास देवाचेर दवरता आनी ती वाट चलूंक आमी देवाचे कुशीन फुडें म्हूण व्हेरता, देव ती सगळीं दारां आमचे पासत उक्ती करता. आमकां ती दार बंद म्हूण दिसता, ती वाट कठीण म्हूण दिश्टी पडटा, पूण जेन्ना भावार्थ विश्वास आमी दवरता ती सगळीं दारां आमचे पासत देव उगडटा. आनी तेच आमी जेन्ना मानून घेता आमकां तें जिवीत सोंपें म्हूण समजूंक जातलें आनी तें आयच्या शुभ वर्तमानान पूण आमकां दिश्टी म्हूण पडटा. जुवांवाचे 2 शीस जेन्ना ताका हो पळयात देवाचो मेंढरो म्हूण जुवां तांकां सांगता, ते आपल्या सोमीक थंयच सोडून आपल्या गुरुजीक थंयच सोडून जेजू फाटल्यान म्हूण वेतात, कित्याक देवाचो मेंढरो कोण जावन आसतलो म्हूण तांकां आदल्या कराराच्या उतरा वरवीं समजोणी मेळ्ळली आसली. आनी जेजू फाटल्यान जेन्ना ते वेतात, जेजू जेन्ना तांकां एक प्रश्न म्हूण घालतात, कितें म्हूण तुमी सोदतात, तो जाप दिवचे जाग्यार ते जेजूक परतून एक प्रश्न घालतात, तूं खंय म्हूण रावता. बरेच फावट आमच्या जिवितान आमी सेक्युरिटी फाटल्यान म्हूण धांवता. आमी जेन्ना सेक्युअर म्हूण आमकां दिश्टी पडना, आमकां भिरांतशी दिश्टी पडटा. ह्या दिसांनी कोवीड-19 हे पासत आमी भिरांतान म्हूण रावता. कितें म्हूण जातलें, कशें भाशेन आमचें जिवीत सुफळदायीक जावंक सोदतलें, नाजाल्यार ह्या संवसारान आमी रावतले काय ना हेचेर आमी नियाळ करीत आसा. पूण जेजू आमकां सदांच भावार्थान आपल्याशी हाडटा आनी आमकां आपले सरशी रावंक म्हूण आपयता. आनी तेच जेन्ना आमी तो वेळ जशे शिश्यांनी दीसभर जेजू सरशी सोडलो, तेच भाशेन आमी जेन्ना आमचो वेळ जेजूशी दवरता आमकां भावार्थ आनी कृपा मेळटा आनी त्या वरवीं फुडें सरूंक आमच्यान जाता. तरी आमी बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच आमचें जिवीत देवा सरशी हाडून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत भावार्थान विश्वासान आनी बरवशान फुडें वचूंक म्हूण आमी बलिदानान देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया.
सदमानता देवा सोरपोरबेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभावलो आंकवार मारी तांय जल्मलो पोंच पिलात काल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोरबेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिवी आनी मेल्यांची मोजबी करूंक येतलो सदमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आयचे हे आमी सबलिदानान वांटो घेत आसतना आयची वाचपाक देवाचो ताळो आमच्या जिवितान समजून ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां आपयता. तर आतां हे आमी सबलिदानान मागणी करीत आसतना आमच्यो मागण्यो देवा मुखार आतां दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाच्या आपोवण्यांक पाडो दिवन देखीचें जिवीत जिवंक जेजूची कृपा आनी बोड तांकां मागुया. तुज्या व्हडा मोगान आमचे मागणेक कांदी बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन निती आनी शांती खातीर वावरूंक आनी अदीक करून ह्या महामारी पिडे समयार लोकांक फावो तो त्यो सवलत्यो दिवंक देव सेवेचें मोन तांकां मागुया. तुज्या व्हडा मोगान आमचे मागणेक कांदी बापा. आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनी आपल्या वडिलां सोबें देवाचो रूपकार पळोवन ती जें कितें सांगतात तें आयकूंक तांकां जेजूची कृपा मागुया. तुज्या व्हडा मोगान आमचे मागणेक कांदी बापा. आमची तरणाटीं आजकाल जायत्यो फॅशन्स आनी स्टायल्स आपणायतात. अशें करतना तांच्यांनी आपले कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुज्या व्हडा मोगान आमचे मागणेक कांदी बापा. कितलींच आमचीं भावां भयणां COVID-19 ह्या नव्या रोगाक लागून कश्ट सोंसतात. जायतीं जाणां मरून गेल्यांत. तांच्या आत्म्याक सासणाची शांती मागतना पिडेंत आसलेल्यांक बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तुज्या व्हडा मोगान आमचे मागणेक कांदी बापा. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उच्चारलो ते मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन मानून घे. तुजें उतर आमच्या जिवितान समजून सदांच तें पाळून प्रमाणीकपणान आमी फुडें वचूंक म्हूण तुजी कृपा आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 39 C26. Cie
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर, जितले पावटी आमी हे बळयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलें. वेळ काळ सगळें तुवेंनूच थारायलें. पूण मनशाक तुज्या सारको रचलोय आनी आख्खे विचित संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घातलोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस तुणी विस्मिता वाखाणूंक तुजे रचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता आनी ताचे बरोबर आमी तुजी किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळजीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा,
आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगती तिच्या पोती भागवेन झुजे भाग्यवंत दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समोस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 60 D23. Piją cię
जाल्या माना पोरोस मोजो उंडो कारुचीचे आमचो वोत्मो तानेला तुका पियूंक आशेता आमचो वोत्मो मुगेला तुका खावंक आवडेता. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच स्वर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी आमच्या काळजां तुज्या मोगान आत्म्यान भर. आनी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. पयली स्वातेर देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉनाक जाणें हें मीस पेटयल्लें आसा, त्याच प्रमाणे गायन केल्लें आसा, वाचपां केल्लीं आसा, हांगसरी मांडवळ करतात आनी मिडियाचेर आमकां सगळें दाखयता फादर लिंडसे आनी ताचे वांगडी. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन तुमकांय सगळ्या जाणांक व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येतात. तुमचेर आशिर्वाद भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान आनी विनंतींतल्यान तोय तुमकां फावो जावचो म्हणून मागता. त्याच प्रमाणे कितलोचो हजारांनी लोक घरासान आमच्या मिसान वांटो घेतात, तांचेरूय देवाचो शुभ आशिर्वाद मागता. फुडल्या आयतारा दीस जें कलेक्शन जातलें तें बिब्लिकल अपॉस्लेट पासत. आयज पल्स पोलियो दिवपाक आसलेली, पूण कांय कारणाक लागून ताणें म्हाका चीट धाडल्या की तें पोस्टपोन जालेलें आसा, फुडें वतलें आनी मागीर फुडें कळय दिली म्हणून. आमी हांगसर मिसांग येतात, तुमकां तरेन तें सांगून दिवंक जाय. फकत आयताराचें म्हूण तूं मिसांग घेनात आमी, पूण हेरा दिसांनी आमी मिसांग येतात, तर तुमच्यान ती मिसांग दिवंक जाता. वाचपां करपाक जाय जाल्यार तुमच्यान ह्या नंबराचेर फोन करून वॉट्सॅप मेसेज धाडूंक जाता. 9623639257 ताचेर तुमकां वॉट्सॅप मेसेज धाडी जाल्यार हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान तुमकां वाचप करूंक जाय, ती तुमकां धाडटात आनी त्या प्रमाणे तुमच्यान घरा तयारी करून मागीर हांगसर येवन देवाचें उतर परगटूंक जाता. आनी निमाणें उक्तार आपयलें जाल्यार तें बरें जायना, पूण तुमी बरे भशेन कोत्तात आनी सो खुशेन कोत्तात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां तर मिसान वांटो घेवंक जाय तें तुमी जाणात. ह्या नंबराचेर तुमच्यान वॉट्सॅप मेसेज धाडूंक जाता. तुमचें नांव, कितलीं जाणां येतलीं हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान तुमी वांटो घेतले, ही 4 वस्तू तुमी धाडूंक जाय. तेन्ना मागीर रोखडीच तुमकां ती कन्फर्मेशन धाडटात. 9075212942 तुमी सगळीं जाण जाणात, पूण थंयसरूय बरयल्लें आसा, तुमच्यान पळोवंक जाता आनी भाशेन तुमच्यान वांटो घेवंक जाता. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या जाणांक. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 92 F17.